आमचे जे प्रायोरिटी गोवा गोय प्रथम जे ऑलरेडी आमी चारूय ऑपोजिशन पार्ट्यांक जे चार्टर ऑफ डिमांड सबमीट केल्लेले तेच सेम चार्टर ऑफ डिमांड आयज आमी इंडियन नॅशनल काँग्रेसाचे जे नॅशनल प्रेसिडेंट आहा मिस्टर मल्लिकार्जुन खरगे तांकां सेम रिप्रेझेंटेशन आमी परत सबमीट केल्लेले आहा इन प्रेझन्स ऑफ कॅप्टन विराटो बाब गिरीश चोडणकर आनी सगळे MLAंच्या समोर. सो वी हॅव रिइटरेटेड आमी रिपीट केल्लेले आहा सेम डिमांड्स एक फॉर्मल रिप्रेझेंटेशन तांकां दिल्लेलें आसा that people of Goa wants united opposition against BJP one-on-one fight जाय म्हणून आणि डिफेक्टरांक परत संधी दिवची न्हू खंयच्याच ऑपोजिशन पार्ट्यांनी आणि पोटेन्शियल डिफेक्शन 2027 जर डिफेक्शन जावपाक जायना जाल्यार आमी एक रिस्क बेस्ड एप्रोचाचेर एक एनालिसीस करून सबमीट केल्लेले आहा एज अ पॉयंट नंबर 3rd and 4th. 5th पॉयंट इज टायमलायन्स मातशे एडर करा म्हणून बाय 15 सप्टेंबर तरी तुमी शीट शेअरिंग अरेंजमेंट्स अनाउन्स करची डिक्लेअर करची आणि 6th पॉयंट इज एंटी डिफेक्शन प्लेजीस जस्ट टू रिइन्फोर्स डिफेक्शन जावपाक जायना. कितें म्हणलें तुमी डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन जाता कितें म्हणलें सांगलें तेंकां बेजीक इज आमी पास्टाच्यान हिस्ट्रीच्यान शिकपाक जाय. ऑलरेडी 2017 ते 2026 कालावधीन 10 वर्सांक आमी 20 जाणांनी डिफेक्ट केल्लेले पळयल्ले. म्हटले ते सरसकट पार्टीत घेवन दुसऱ्या पार्टीत BJPन मर्ज झाले. रायट फ्रॉम MGP इन 2017 2019 जेन्ना तेंचे 2 जाण गेले तेजे उपरांत मागीर काँग्रेसीचे गेले आणि 2022 परत 8 जाण काँग्रेसीचे गेले. ते आता टोटल 20 जाण जाता. भितरली एक जेनिफर बोन्सेरात आता आमच्या मदीं ना. सो 19 जाण उरला. हांकां ब्लॅकलिस्ट करचे, हांकां खंयच्याच ऑपोजिशन पार्टींनी आपले पार्टीन घेवचे न्हू किंवा टिकेट दिवची न्हू हो डिमांड आसा. हय त्यांनी एप्रिशिएट केले की तुम्ही बरें एनालिसीस केला म्हणून आय विल गो थ्रू दीस रिप्रेझेंटेशन म्हणून सांगले. सो इट वॉज पॉझिटिव्ह. तितून मातशें वयर सकयल जाल्यार तुमचो स्टँड कसो आसतलो फुडें? पयलीं शिता फुडें मीठ खावया नाका न्हू. बट लास्ट कितले जाल्यार पॉलिटिकल पार्टी आपलो बेनिफिट्सा लागून कितेंय करपाक शकता न्हू? हय पण आमी आमचे पॉलिटिकल बेनिफिटाक लागून वचोंक ना. आमी गोंयाक लागून गेल्लेले. आतां जर पॉलिटिकल पार्ट्यांक आपले पार्टेचे जास्त पडला आणि गोंयचे कमी पडला जाल्यार तशें तेंच्यांनी सांगून न्ही. तो पर्यंत रावया. सॉरी फर्स्ट टाइम जाऊ ना न्ही हे 3rd टायम जावपाक जायना म्हणून आमी थोडे मिटिगेटींग मेजर्स घेता. तुम्ही म्हणटा न्ही चिता फुडें घे तेका लागून म्हणटा. हय ते आमी लिस्टान केला न्हू. आमी ते सगळे हिस्ट्री पास्ट हिस्ट्रीच्यान आमी कितें शिकपाक जाय आणि ते शिकून कितें कंट्रोल मेजर्स घेवपाक जाय ते आमी लिस्ट डावन केल्लेले आहा डिमांड. 1-to-1 जावपाक तेंच्यांनी पॉझिटिव्ह दाखयला. ही एप्रिशिएटेड. अजून काय कमीट मात करूंक ना बट देन ही एप्रिशिएटेड. परतून कितें मिटींग ना रिप्रेझेंटेशन दिलं. आता लोकल म्हणजे आमची जे रिजनल टीम आहा पळय काँग्रेसीची तेंच्याकडे कम्युनिकेट आणि कोऑर्डिनेट करा म्हणून सांगतात. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.